मातशें फाटीं राव मरे वाटतं मातशें फाटीं राव मरे बाहेर दिवपाचें जरा मात्र बायट दिता नमस्कार आयज आमी आमच्या मोदीजीचे जे पळय 12 वर्सांचे जे पळय काम आसा ते लोकां पर्यंत आमी दवरलेलें आसा तेजे मदीं आयज आमी आमचो मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत त्याच बरोबर आमचो सांताक्रूजचो MLA रुदाल त्याच बरोबर बाकीचे सगळे आमचे अधिकारी आनी आमचे मिडिया भाव तुमकां सगळ्यांक म्हाजो मोगाचो येवकार खरोखरच आज आमचे डबल इंजीन सरकार एक मोठें काम करीत आसा आयज तुमी पळयलां आसतलें आमचे विश्वास के 12 साल विश्वास के मागीर सगळे प्रत्येक आमी आयज तुमच्या समोर दवरलेले आसा खूब आनंद जाता कारण आमचो प्रायम मिनिस्टर एक आतां तुमी कालच पळयला एक फ्रांसाक गेल्लो आसा एक बरें काम करीत आसा तेका लागून जी 12 वर्सां कितें उदरगत जाल्या ही सगळ्या लोकांच्या फुडल्यान आमी दवरलेली आसा तेका लागून आमकां अशें तरी दिसता 2047 आमच्या मोदीजीचें जें विजन आसा तें साकार करपाक लागून रात दीस आमचो मुख्यमंत्री सातत्यानी आमकां गोंयांक लागून खूब मदत करीत आसता आनी भरपूर काम करता आमचेय गोंयचे मुख्यमंत्र्याचें विजन आसा 2037 हें गोंय विकसीत जावपाक जाय प्रत्येक मनशा कडेन म्हाजें घर आसूं की म्हाजो फ्लॅट आसूं एक प्रत्येक जाणाक एक न्याय दिवपाक एक घर दिवपाक हेका लागून खूब आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी प्रयत्न केल्यात तेजे बद्दल हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें कारण डबल इंजीन सरकार आज गोंयांत कशा पद्दतीन उदरगत करता हे सगळ्यांनी पळयल्लें आसा तुमकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा देव बरें करूं भारतीय जनता पार्टीच्या डबल इंजीन सरकाराक 12 वर्सां पुराय जाता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे इलेक्टेड लॉंगेस्ट सर्विंग प्रायम मिनिस्टर आसात आणि ते प्रधानमंत्री म्हणण्या पेक्षा आपल्याक प्रधान सेवक म्हणून संबोधीत करता आणि ह्या प्रधान सेवक जांकां 12 वर्सां पुराय जाता तांच्या खातीर हांव गोंयच्या जनतेच्या वतीन गोंयच्या सरकाराच्या वतीन सगळ्यांत पयलीं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता 12 वर्साच्या कार्यकाळात आमी स्त्री शक्ती नारी शक्ती युवा शक्ती किसान शक्ती आणि गरीब कल्याण ह्या 4 पिलराचेर हे सरकार चलता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट आणि ह्युमन रिसोर्स डेव्हलपमेंट ह्या 2 तत्वांचेर आमी डेव्हलपमेंट करीत आसा आणि हे सगळें करता आसतना हे पब्लिकाक कळप खूब गरजेचें आसा आणि म्हणूनच अशा पद्दतीची एक्झिबिशन म्हापसा बस स्टँड आसतलें पणजे बस स्टँड आसतलें मडगांव बस स्टँड आसतलें आणि कुडचड्या बस स्टँड आसतलें ह्या बस स्टँडाचेर आयज ही एक्झिबिशन लायल्या एक्झिबिशन लावपाचो उद्देश सरकाराच्या वतीन जी योजना जर आपूण घेवंक ना जाल्यार ती योजना ही सामान्य मनशान घेवची हाज्या खातीर ह्या नो डावट आमी केल्लें काम हें हायलायट करपाक जाय लोकां पर्यंत पावपाक जाय बट त्याच बरोबर एखादो युवा आसतलो तेणे एखादी जर स्टँडअप स्कीम आसतली CM स्कॉलरशीप आसतली अशा पद्दतीच्यो वेगवेगळ्यो योजना घेवपाक जाय त्यो घेवंक पावना आसत जाल्यार तें ताका कळपाक जाय एखादो सिनियर सिटीजन आसत किंवा एखादी विडो पेन्शन आसत हेंय तेज्या पर्यंत पावपा खातीर आमी सातत्यान काम करीत आसा हांव परत एकदां समेस्त गोंयच्या जनतेच्या वतीन आमचे डायरेक्टर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी हांच्यांनी ही 4 जाग्यार लायली एक्झिबिशन गोंयच्या सगळ्या जनतेनी विशेष करून युवा हांच्यांनी ही एक्झिबिशन्स पळोवन घेवची A to Z पोस्टर्स म्हणजे इटसेल्फ एक्सप्लेन करता वॉट मोदीजी हॅज डन फ्रॉम द क्लीन इंडिया टू फिट इंडिया पर्यंत आणि प्रत्येक नागरिका खातीर वेगवेगळे योजना ह्यो तेंच्यांनी आमी डिस्प्ले केल्ले आसा तो तेंच्यांनी पळोवचो तो तेंच्यांनी तेजो फायदोय घेवचो हाज्या खातीर परत एकदां 12 वर्साच्या निमित्तान म्हणजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांचें खूब खूब अभिनंदन करता अशें फोटो एक ग्रूप घेवया तुम्ही पळयतात GNH.